प्रेस कॉन्फरन्साक म्हजे बरोबर आसा आमच्या पक्षाचे सिनियर लिडर श्रीमती कुंदाताई चोडणकर, जी आमची पार्टीची स्पोक्स पर्सनूय आसा आनी परवरी मंडळाची अध्यक्ष आसा. बाब रुपेश कामत हे आमच्या पक्षाचे स्टेट एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आसा. काही दिसां पूर्वी परवरचे आमदार माननीय रोहनबाब खवटे हांच्यांनी गोंयचो पाबलो एस्कोबार कोण हाची चवकशी जावची म्हणून एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतिल्ली आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री जी कितें कोण बरी सजेशन्स दिता तांकां सदांच ताचेर एक्शन घेवपाक ते सदांच फुडें आसतात. आनी त्याच एक्शनाच्या निमित्यान म्हाका दिसता हो पाबलो एस्कोबार सोदता सोदता म्हणल्यार म्हाका दिसता परवरी हो पाबलो एस्कोबार सांपडला. आतां हो परवरचो पाबलो एस्कोबार कोण हें सगळ्यांकूच आज कळिल्लें आसा. को एक्युज्ड जो त्या दिसा त्या कपिल झवेरी बरोबर अरेस्ट जालो आसा, हाचे संबंध खंयच्या इंडिपेंडंट आमदारा कडेन, गोंयच्या खंयच्या रिजनल पक्षा कडेन आसा हे सगळ्या गोंयकारांक खबरूय बी आसा. आमी तांच्या फोटोय दाखयतले. आज प्रेसाचे सगळे फोटोग्राफर्स आसा तांकां हांव आज विश करता. आज म्हाका दिसता वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आनी गोंयांत म्हाका दिसता हो वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक म्हणून आमकां मनोवपाक जाता. एक फोटो दाखोवपाचें ट्रेंड सगळ्याक चालू जाल्लें आसा. मुख्य विशय म्हणटा तो आमचो माननीय मुख्यमंत्री सामको ठाम आसा टू एंड दीस ड्रग मेनस इन गोवा. This raid and all these cases that are being booked are only booked because the police have been given a free hand and they are getting the support from the Chief Minister. हांवें कालूय म्हणिल्लें आनी आजूय हांव परतें रिटरेट करता. 2007 ते 2012 पर्यंत, इनफॅक्ट 2005 पासून 2012 पर्यंत काँग्रेसच्या राजवटीन अश्यो रेडी कित्याक पडनाशिल्ल्यो. चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत हांच्यांनी कांय म्हयने पूर्वी टुरिझम डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिशियल्स, आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाचे सगळे ऑफिशियल्स आनी तशेंच स्टेक होल्डर्स म्हणजे हॉटेलियर्स, सम इम्पॉर्टंट पीपल इन द हॉटेल इंडस्ट्री हांच्या बरोबर एक मिटींग घेवन एक टुरिझम पॉलिसी फ्रेम जावची म्हणून डायरेक्शन्स दिल्ली. And he was very positive in that meeting to end this drug menace in Goa. आणि आज आमकां खात्री आसा की डॉक्टर प्रमोद सावंत जे एक यूथ लिडर आसा गोंयचे, आमचे मुख्यमंत्री आसा, हांच्या लिडरशिपीच्या अंडर जे तांच्यांनी ही मोहीम चालू केल्या हातून हे ड्रग्साचेर कंट्रोल हाडपा खातीर हें एक मोठें पावल आसा. The godfather of drugs in Goa is the person whose people are directly involved in arranging all these rave parties for high-end customers which probably come from other states. हांचेर बरे रितीन एन्क्वायरी जावची म्हणून आमी मागता. We demand एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट हाचेर प्रॉपर एन्क्वायरी करची. खंयच्यान ह्यो सगळ्यो पार्टी करपाक फंड्स येता ते गोंयच्यान येता काय दुबयच्यान येता काय गोंयच्यान दुबय वता, दुबयच्यान परते गोंयान येता, हाचेर एन्क्वायरी जातकीर म्हाका दिसता दूध का दूध आनी दुबयान पाणी का पाणी ही म्हाका दिसता सगळें भायर सरतलें. वी ऑल्सो डिमांड की जी फोन ट्रेल आसा हो कपिल झवेरी को एक्युज्ड
हांचो मोबायल जी हांची सगळे फाटले कॉल रेकॉर्ड्स पब्लीक जावचे, गोंयकारांकूय कळुनी की खंयच्या पॉलिटिशियनाचे हांचे कडेन संबंध आसा ते. इट शूड बी केप्ट इन पब्लीक डोमेन. लेट द पीपल नो की कोणाचो एक्युज्डा बरोबर को एक्युज्डा बरोबर संबंध आसा ते. बेश्टे हो विशय डायवर्ट करपा खातीर कितें फोटो दाखयले आनी आमच्या लिडराचेर बोटां दाखयलीं, बीजेपी ड्रग परिवार म्हणून ते फेसबुकार कितें फॉल्स प्रोपगंडा केलो, हातून कांय सिद्ध जावपाचें ना. आज आमी डायरेक्ट हाचो लिंक को एक्युज्डाचो खंयच्या पॉलिटिशियना कडेन आसा हें गोंयकारां समोर दवरता. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे 3 MLA इंडिपेंडंट आमदार हांच्यांनी ही उत्तरां दिवची. पाब्लो एस्कोबार कोण ते आज गोंयकारांक कळिल्लें आसा. कांय दिसा पयलीं आमचे शिवोले मतदारसंघाचे आमदार हे अशेच कितें एलिगेशन्स आमच्या सरकाराचेर घालपाक लागिल्ले. 2 वर्सां ते मंत्री उरले त्या मतदारसंघाचे, ज्या मतदारसंघात ही रेव पार्टीची रेड पडल्या. कितें स्टेप्स ताणें ह्या 2 वर्सांनी घेतली ही ताणें सांगची. आनी हांव आयकतां की 4 आनी 5 जुलयाच्या मिड नायटार अंजुना पुलिसांनी एक थंय कितें यावी हॉटेल म्हणटा थंय एक रेड मारिल्ली आनी थंय एक ब्रह्मास्त्र आसा. हें ब्रह्मास्त्र कोण, हो कोणाचो सोयरो आनी हो शिवोले मतदारसंघात कोणा खातीर वावुरता हें थंयच्या स्थानीक आमदारान जो विनोद पालेकर आसा हाणें सांगचें. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार लेड बाय डॉक्टर प्रमोद सावंत इज व्हेरी सिरियस इन एंडिंग द ड्रग मेनेस. पार्टी म्हणून आमकां आमचो सगळ्या कार्यकर्त्यांचो ताका पूर्ण पाठिंबो आसा आनी वी आर कॉन्फिडंट दॅट lots of positive steps will be taken to end this drug menace in Goa. We all want Goa to be a clean tourist destination. तातूंत आमचे सगळेच गोंयकार भाव भयणी सेफ आसतले. थँक्यू. One side, तुझे फोटो दाखवले, तुमच्या साइडीचे खूप फोटो दाखवले. So what? How do you compare this then? हांवें तुका आतां तेंच सांगलें पयलीं, म्हणजे हांवें तुका कॉंग्रेच्युलेट केलो आज वर्ल्ड फोटोग्राफी डे आनी गोंयान वर्ल्ड फोटोग्राफी वीक चल्ला. की एकामेकाचे फोटो दाखोवन कांय सिद्ध जावपाचें ना. आमी तांचे दाखयतात, ते आमचे दाखयतात. तो मुद्दो जो मेन आसा ड्रग्साचो हो खंय तरी सायडीक पडटा ह्या हातून. कित्याक कसली फंक्शनां इनॉग्रेट करता, रिबिनां कापता, ते फोटो दाखयता आनी बीजेपीचे लिडर तातूंत इनवॉल्ड आसा अशे फटींगपणाचे आरोप करप चल्ल्या काँग्रेस पार्टीचे. आज तो परतो काँग्रेस स्पोक्सपर्सन चोर फोटींग करून जो पळय बॉम्ब मारतालो ताका हांव सांगूंक सोदतां, चोर आनी फोटींग कोण आसता जाणा मरे? जेन्ना पळय फ्लड बीन जाता न्ही, जो आमचो काणकोण जाल्लो, तेन्ना त्या फ्लडाच्या नांवान पळय लोकां कडल्यान पयशे एकठांय करून ते दामता पळय, ते चोर आनी फटींग आसता. चोर आनी फटींग कोण आसता जाणा मरे? तांकां अमेरिकेक सर्टिफिकेटी मेळटा लुईस बर्जर कंपनी कडल्यान. जेन्ना पळय थंयच्या नांवां येता पळय ते चोर आनी फटींग आसता. हें तांकां कळपाक जाय. पळय, म्हजो तुका मेन मुद्दो आसा जो हांवें क्लियर केल्लो आसा. आमी म्हणटात की हे जे को एक्युज्ड आसा हांची फोन ट्रेल एस्टॅब्लीश करची. आतांच आमी पळयतात जी हाय प्रोफायल सुइसायड केस आसा बॉम्बे, आमचो सुशांत सिंग राजपूत आनी तिरिया चक्रवर्ती, हाजे जी कशी आतां ती फोन ट्रेल एस्टॅब्लीश जावन जे कोण इनवॉल्ड आसा तांची नांवां येवपाक लागल्या. तशीच हे ज्या को एक्युज्डाची फाटल्या जर आमी 2-3 म्हयन्याची फोन ट्रेल जर एस्टॅब्लीश करून गोंयकारां समोर दवरले
जाल्यार हांचे कोणा कडेन लिंक्स आसा हे डायरेक्ट एस्टॅब्लीश जातले आनी ही गोंयकारां समोर पब्लीक करपाची गरज आसा. गोंयकारांकूय कळपाक जाय. प्रेस कॉन्फरन्साक येता आनी तत्वां उलयता व्हडलीं, म्हळ्यार हे कसल्या धंद्यांनी आसा आनी कितें करता हे सगळें आज एक्सपोज जाल्लें आसा. मुख्यमंत्र्याक बेश्टें हें कर तें कर, हें करूंक जाय तें करूंक जाय, कसलीं नांवां दवरलीं, हाजेर जायना. हांवें कालूय सांगिल्लें दीस इज द टफस्ट टायम टू गव्हर्न एनी स्टेट इन इंडिया. आनी ह्या स्टेटीक आमचो माननीय मुख्यमंत्री जाता ते रितीन बरे पद्दतीन काम करपाचो प्रयत्न करता. थँक्यू. विचारली सांग सांग. यू आर टॉकिंग अबाउट फोन. जे फोटो कितले आहात तेंकाय क्वेश्चन करते तुजे पळय, हांवें कालूय म्हणिल्लें आनी हांवें आजूय म्हणलां, परतो म्हणटा, पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. इन्व्हेस्टिगेशन हातूंत फेर जावचें आनी कोणूय आसूं तो आमदार आसूं माजी मंत्री आसूं हाजेर एक्शन जावपाक गरजेची आसा. हांवें कितें म्हणलें, पुलिसांक फ्री हँड दिल्लो आसा. आतां कोणाचेर एक्शन घेवपाचें हें हांवें परत एकदां तुमकां सगळ्यांक सांगता की कोणूय आसूं, आमदार आसूं माजी आमदार आसूं किंवा माजी मंत्री आसूं, कोणी तांचेर एक्शन जावपाक गरजेचें आसा. हें ड्रग मॅनेज जें आसा हें गोंयांत बंद जावपाक जाय. Sir, photo I'm just asking on these photos whether these side photos or your side photos. This should be. See, there is no this side or that side. Whoever is. See, police have to act on whoever is involved. Whoever is involved. The question of side doesn't arise. आमचो एकूच मेन मुद्दो आसा म्हणटा तो हो फोटो तो फोटो करून लोकांक मिसगायड करून बीजेपी चोर बीजेपी हें करून ते फेसबुकार कितें क्लिप्स हें केली तातूंत लोकांक मिसगायड करून लोक शाणे आसा, लोकांक खबर आहा काँग्रेस पार्टीची कितें लायकी ती लोकांक खबर आहा. 17 वयल्यान 15 जाले, पयलीं 16 जाले दिसता म्हाका, मागीर 14 जाले, 14 वयल्यान 5 आयल्या, 5 मदले 2 जाण तांच्या बरोबर ना. आतां ते 3 जाण उरले तांचेंय कितें जातलें हें तांकांच खबर ना. टेम्पररी अध्यक्ष आसा, अध्यक्षूच परमनंट ना, सेंट्रली परमनंट अध्यक्ष ना, हांगा लोकलूय परमनंट अध्यक्ष ना. सो काँग्रेस पार्टीची कितें स्थिती आसा ही सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. दे आर जस्ट लिमिटेड टू प्रेस कॉन्फरन्स पार्टी. एक दाबोळगांव वचून बेश्टे थंय शबय घालता म्हणजे हातूंत तुका लोकांचे मुद्दे घेतले अशें जायना. ताजेर आतां हांव कितें सांगता मॅडम, सिन्स पोरवरीचो एक इशू आहा. फाटल्या दिसांनी कांय पंच मेंबरान जो तुमच्या बीजेपीन जॉईन जाला संदीप हजरकर ताका तिकेट दिवची म्हणून मागली. बीजेपीचे हो आमी प्रयत्न करतले आनी समज तूं जाल्यार आमी काम करता. तुमी तेंचे सिनियर मोस्ट लिडर आसा, इतली वर्सां बीजेपीन आसा. ह्या विशयाचेर तुमचें कितें म्हणणें आसा? हो विषय असा आहे तिकेटीचो. But I can ask, no? Is there any problem? It is party's decision. Party will take the decision. See, tickets are not decided in a press conference or by any individual opinion. एक आमच्या पक्षाची पद्धत आसा तिकेटी दिवपाची आनी त्यो म्हाका दिसता ताजेर आतां डिस्कस करून कांयच अर्थ ना. आनी पण एवरीबडी इज फ्री टू डिमांड देयर विश. पक्षाची पद्धत आमी sometimes you have also criticized your own government. त्यांना पद्धत कितें? Right. When your comments have also come, but it is in a good taste, no? See, it's not a question of criticizing or not criticizing. जेन्ना कितें आमकां दिसता, लेबर स्कॅम आता कितें, ऑफ कोर्स जेन्ना पळय लेबर स्कॅम जेन्ना ताजेर हें जाल्या सो डेफिनेटली आमी ताजेर एन्क्वायरी मागल्या. सो एन्क्वायरी चालू आसा न्ही. आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान ताजेर इन्व्हेस्टिगेशन करप चालू आहा. पण तुजें स्पंदन रॉंग न्हू. It is not only about labor scam, whether it is Louis Berger scam, labor scam or any other scam or the mining loot. जे scam आसा ते scamच. ताका कोणूच justify करूंक शकना. लेबर स्कॅम आता तुजें कितें म्हणणें आहा? तुवें खूब पार्ट स्प्लिट केले. See, I have been very vocal and clear आणि म्हजो ट्वीट जे तुवें केल्लें आसा तें तुवें वाचिल्लें आसा. तें वाचिल्लें आसा न्ही तुवें. I have already been very loud and clear in my tweet. Thank you.